ओके. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Amen. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाकानी तुका जेजू, बापा आणि पवित्र आत्म्या. आर्गां तुका या दिसा पासत, हे आमच्या जिविता पासत, आमी ही सगळीं हांगा आजी जाल्यान तांचे पासत हांव तुका आर्गां दितां जेजू. तुवें आमकां एक एकल्याक नांवान आपूण हाडल्यान, कित्याक तूं आमचो एक एकल्याचो मोग कोत्ताय. पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां संदी दिल्या पासत हो वेळ तुज्या सांगाता सारूंक हांव तुका आर्गां दितां. हें उतर आयकोन तुज्या उतरा पोरमोणें चलूंक आमकां आदार दी. आमचे ओत्मीक दोळे आनी कान उक्ते कर तुज्या उतराची समजणी घेवन आनी आमच्या जिविताक लावन घेवंक. तुजें उतर जावन आसा जिवें. तुज्या उतरांतल्यान आमकां जिवीत मेळटा, पेकोवणी मेळटा. तुज्या उतरांतल्यान आमी नितळ जाता. ह्याच उतराचेर आमची बुन्याद बांदून हाडूंक आमकां आदार दी, कित्याक तुजें उतर जावन आसा तें खोडप. जीं कोण ह्या उतराचेर, ह्या खोडपाचेर आपलें घर बांदून हाडटात, तीं त्या शानी आंकवारी भाशेन, आनी जीं कोण रेंवेर आपलें घर बांदतात, तीं त्या पिसाट आंकवारी सारकीं. पावस वादळ येयलो आनी तें घर मोडोन गेलें, तर आमी हें उतर आयकोन आमचीच नवसणी करूंक गरज आनी आमचेच लागीं आमी विचारुया, आमी हे पिसाट आंकवारी सारकीं आसात वो शानी आंकवारी भाशेन. पवित्र आत्म्या, आयज भाव विन्सन कितें आमचे लागीं उलयतलो तें पवित्र आत्म्याच्या उज्यान बरोवन उलयतलो. तर हें उतर आमचे भितर आमच्या काळजान खोल रीग घेवन दी आनी आमी शिंबोर आनी ओदीक फळां उत्पन्न जावंक हांव मागतां. हें मागणें हांव करतां आमच्या एकल्याच जिव्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Amen. Amen. Praise God. Praise कोणांगे testimony है? वय सिस्टर मुझे हा एक. Oh my goodness. Go ahead, Maria. आम्ही इंडिया गेली आणि सॅटर्डे वी रीच आणि पावल्या आय डिडंट फील एनीथिंग है टायर्डनेस में तो हमें काय लागो बट सॅटर्डे नो सिस्टर इतना वीकनेस येयले नो आय कुड नॉट स्टँड हे उबे रावंक बा म्हाका खूब मागीर हांवें लाय डावन केलें आनी हांवें इतलेंच म्हटलें Jesus, you are my strength when I'm weak. I am keep on confessing. Jesus, you are my strength when I'm weak. And I really felt that power was moving into my body, you know? तर मागीर म्हाका स्ट्रेंथ येयलो आनी मागीर हांवें म्हजें रांदपाचें बी काम केलें. Praise God. Praise Jesus Praise God. Jesus, praise. Praise God. Okay, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Maria. praise you, yeah. डॉक्टर इतले मॅटर्स वाडले न्हू तो स्ट्रेंथ My, मेवलो. yes. थँक यू आणि कोण हा? जेसू कारका. Praise Jesus. Praise God. जेसू कारका. जेजू कारका. समरियान म्हणलें धाकलें म्हूण सो तें व्हडलें यू नो मुगे फकत दिसा दिसपट्टी म्हाका दिसती पडटा जेजूगे आसने यू नो हीज प्रेझन्स. काल आमगे धाकलो आमी म्युजिका गेल्ली म्युजीक क्लासी आनी तो बाबडो स्टेप्सांचेर चडटालो अशें करून इस्कादींचेर चडटालो आनी ते इस्कादी अशें करून बार आहा तो मेटल कॅनवस कार्पेट आहा तेका आनी सायडी बार आहा तो मेटल तो चडटा आनी म्हाका आतां धरनाक म्हणपा लागलो सो तो रेल हादून चडपा लागलो वयर पावलो तशें पडलो एक हाजेर सावन पडलो आनी डब करून घुंवलो आनी आतां ती धाकलीशी तकली चोयता गेली ती आड्डोल जाल्या आतां केन्जापाची तो पडलो आनी म्हाका येना हांव ताका अशें करून चोयता आतां सकयल पडटा म्हूण प्रेज गॉड पडलो आनी आपुणू ताका
बोड जालें बसपा ते इस्कादीची आतां सारको 3-5 इस्कादीचे पूण पडलो तो लोंडून एनीवे आतां हांव चिंतीता तो आतां रोडटलो तें मेटल ताका लागोलें कित 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 जालें म्हज्या मोनान जाणो कित्याक तें येदेशें तांकां येदेशें पुरो भुरग्यांक बट प्रेज गॉड उठोलो आनी ग्रॅन्डमा जिजस सेव्ड मी म्हणपा लागलो रोडलो ना पासून आतां कितें जालें ती मोटरान बसलो ते रोजार करपाक अशें करता तो प्रेयर करता आय फॉरगॉट टू से माय प्रेयर तो प्रेयर करता मागीर हांवें मागीर ताका म्हणलें चोय बिकॉज यू सेट इन द कार यू प्रेड and all the angels they came to help you it didn't even hurt you मागीर ताका बुगली वचून दाखयलें तें मेटल लागलो टपकन तकली पडलो जाल्यार तुका हें जातालो म्हण आनी इवन म्हाकाय हें जालें बरें एक जालें तो धाकल्याक आनी तो धाकलो एवरी टायम Jesus help me असो तागे म्हणप and really then I said we have to say thank you Jesus बरें सायन्स जालें आमी प्लेग्रावंडार गेलीं खेळपाक थिंगाय तसो लोखणा बार आहा व्हडलो आनी हो अशें करून स्विंग कोत्तालो सोमतो ते बाराचे पडलो तो पोत्तून बाराचे पडपा तो रेंचे पडलो सो थिंग सारको तकली सारकी बाराचे पडपा ती रेंवें पडली अगेन हांवें म्हणलें and I could see what is happening कळ्ळें कितकोन त्या भुरग्या हें जाता तो आनी ते सारके एंजल्सां ताका लोकयल्ल्या भाशेन दुसरे कडेन गेलो सो हे भाशेन आमकां इल्लेशे घोडण्या वरवीं देव आपणागे येद्दे व्हडले प्रेजन्स दाखयता आनी त्या भुरग्यांक खरें इल्लेशें पुरो मातशें लागोल जाल्यार यु नो आनी हांवें म्हणलें ताका चोयलें तूं पोतून पोतून जिजस म्हूण जिजस तुजे बुगले तुजे बारबो आहा ते एंजल्स तुजे बारबो आहाय पळय ते कांय तुका वायट जावपा दिनाय हे भाशेन सो हांवें म्हाका खरें दिसोलें जाणो लायक दिसोलें न्ही इट इज ट्रू दॅट देव आमकां राखोता आमकां सांबाळटा आमकां न्ही आमगे भुरग्यां पासून सगळे वेळार तो आमकां आपणागेलें प्रेजन्स दाखयता सो प्रेज गॉड जीसस जेजू कारका थँक यू जीसस आनी कोण आहा प्रेज गॉड प्रेज जीसस हांव एक टेस्टिमनी दितां येस ब्रदर पळय बुधवाराच्या बुधवारा आतां सांजची क्लास आसतली हांगा आमचे भाशेन पूण या सकाळीं हांव न्यू क्रिएशन होमान वेता न्यू क्रिएशन ओके होमान थंयसर सुमार अबावट 65 भुरगे आहात तूं जाणा न्ही थंयसर कितें कोत्तात ते या या लिखात प्रेज गॉड थोड्यांचें काजरी जिवीत पिड्यार जालां थोडे बिझनेस तांचे पिड्यार जालां थोड्यांक सोयऱ्यांची प्रॉब्लेम आहा थोडे जाण नोय येतात थोडे खूब लोक आहात खूब वर्सां थंयसर आहात पूण सुमार आतां पोत्तून मिशनाचो येवन आतां सुमार 4 फावटी गेलो आनी जेन्ना वेता थंयसर ह्या भुरग्यांक सांगता पळयात तुमी ह्या जाग्यार पावल्यात कित्याक पावल्यात एक कारण आहा कित्याक पावल्यात ते ज्या भाशेन आमी आमच्या जिवितांत कितें रोवता वा कितें आमी बीं घालता तें बियांचें फळ आमकां मेळटलेंच वय की ना वय Amen. ब्रदर Yes. आमेन वय म्हणटच ब्रदर वय आतां तुमी ह्या जाग्यार पावल्यात जाल्यार हाचें कारण हा की तुमी एक बीं घातलें तुमच्या जिवितांत तें बीं किल्लोन येयलें आनी शेकीन तुमी तुमचें जिवीत पिड्यार जालें तुमी सोऱ्यान बुडले तुमी ड्रग्जान बुडले तुमचें काजारी जिवीत पिड्यार जालें तुमची फामील पिड्यार जाली कितें तरी वायट जालें पूण हाचो अर्थ न्हय की आतां पिड्यार जालां जाल्यार की तुमी आतां फकत आमी हांगा येवंक जाय आनी म्हणूंक जाय ओके आतां उतर मेवता जेवण मेवता खाण मेवता आनी शेकीन थोडे दीस जाले उपरांत म्हयने जाले उपरांत आमी पोत्तून वेतले अशें न्हय देवान तुमकां हांगा हाडल्यात विचून काडल्यात कित्याक देव तुमचो मोग कोत्ता आनी ताणें तुमकां खरेपणी विचून काडल्यात कित्याक बेश्टें तुमचें काम जावन आनी तुमी घरा वचपाक न्हय पूण तुमकां विचून काडल्यात कित्याक देवाक जाय की तुमी ताजे साक्षी जावपाक विटनसीस जावपाक Wow. म्हणटच Yes. हे हांव 3-4 फावटी सांगत येयलो आयज सकाळीं जेन्ना गेल्लो थंयसर त्या सगळ्या भुरग्यांक हांवें सांगूंक लागलो
शिकयलें तुमी आतां हांगा आहात ज्या भाशेन पावलून तुमी जाणा एक पाटी हांवें शिकयल्लें हांगा पावलून सावलू जेन्ना आहलो तो आतां दामास्कस वतालो क्रिस्तांव लोकांक काबार करून उडोवपाक तांकां बोणकुणीन हम्म. घालपाक तुमी जाणून तें वय की ना वय वय Yeah, ब्रदर. yeah. आनी जेन्ना ताका जेजून सकला उडयलो आनी ताका कुड्डो केल्लो तेन्ना ताणें जेजूक विचारलें तूं कोण वय ना सावलून Yes. विचारलें जेजूक तूं कोण तो नको आहलो हम्म. जेजू कोण तो जेजून ताका सांगलें हांव जावन आसा जेजू तूं म्हाका त्रास कोत्ताय हम्म. तूं म्हाका दुमाळो हाडटाय तूं म्हाका खूब पिडापीड. पिडापीड दिताय सांगलेलें की ना वय Yes. ब्रदर. आनी त्या वेळार जेजू सावलूक कितें म्हणटा तो म्हणटा हांव जावन आसा जेजू तूं म्हाका खूब त्रास कोत्ताय तूं म्हाका खूब दुमाळो दिताय तूं म्हाका खूब वायट कोत्ताय आतां म्हजो प्रश्न म्हज्या भयणीनो सावलू जाणो आहलो की तो जेजूक त्रास कोत्ता म्हणून ना. तो जेजू ओको नासलो तो कोत्तालो फकत दुमाळो आनी त्रास कोत्तालो क्रिस्तांव लोकांक पूण त्या दिसा जेन्ना जेजून ताका सांगलें तूं म्हाका त्रास कोत्ताय त्या दिसा देवान जेजून सावलूचे दोळे उक्ते केले आनी ताका दाखयलें की जेन्ना तो क्रिस्तांवांक त्रास कोत्ता तो स्वता जेजूक त्रास कोत्ता देवाक त्रास कोत्ता वय की ना होय. हम्म. पूण जेन्ना ताणें सांगलें त्या वेळार सावलू कुड्डो आसलो ताका पोवंक जायनासलें तो जमनीर पडलेलो तेंचे जोगड्यानय आयिल्लें त्या जोगड्याना वरवीं ताच्या दोळ्याचेर काव केल्लो तो कुड्डो जाल्लो सकला पडलेलो आनी तेन्ना तो जेजू कडेन उलयतालो आनी जेन्ना ताणें जेजूक विचारलें तूं कोण जेजून ताका सांगलें हांव जावन आसा जेजू तूं म्हाका त्रास कोत्ताय सावलून आयकल्लें जेजूचें नांव पूण जेजू खरोच देव म्हणून तो नको आसलो जेन्ना कोण कुड्डो आसा ताका दिसना आनी देव ताचे कडेन उलयता तेन्ना ताणें ताणें कितें मागूंक जाय देवाक नदर. नजर मागूंक जाय वय की ना Yes. सारकें वय सगळीं ब्रदर. तुमी म्हणटात नजर मागूंक जाय ओतमीक दोळे ओतमीक ना ना ओतमीक दोळे सोड त्या वेळार ओतमीक दोळे आनी तो आनी क्रिस्तांव खंय बॉक्स. तो ताका पयलीं आपली नजर जाय तो सगळो तो कावुकान आहा पूण त्या वेळार तो जेजूक नजर मागिना बॉक्साने मागता. बोगसणे. बोगसणे मागिना तूं तो कोण कितें तो तूं जेजू कितें म्हणटा वडोक. कोण म्हाका सांगूंक शकता ताणें जेजूक कितें म्हणलें तें तुका हांवें कितें केलेलें जाय हा शाबाश हा बाय या जोनिना वय. शाबाश व्हॉट डू यू वॉन्ट मी टू येस. सावलून जेजूक म्हणलें सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय सायबा हांव कुड्डो जालां म्हाका दोळे दी म्हाका नजर दी तुवें म्हाका कुड्डो केलाय सावलू मागिना सावलू मागिना सावलू फकत म्हणटा जेजूक हांवें तुका कितें केल्लें जाय जाणें म्हज्या भयणीनो ज्या दिसा इंग्लिशीन तें उतर म्हणटा म्हाका आमचे भाशेन कितें म्हणटात तें तुमी म्हाका सांगात द डे आय हॅव एन एनकावंटर विथ जीजस आमचे भाशेन कितें म्हणटात तेन्ना तेतूक हांवें म्हजो सोमी धोनी आनी सोनवंडार म्हूण घेतलो ना 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 एनकावंटर एनकावंटर He offered himself, no? Then नो एनकाउंटर वर्ड एनकावंटर एनकावंटर बासाबास बासाबास न्ही ताचें उतर कितें आमचे भाशेन मेळ. एनकावंटर आय एनकावंटर समबडी आय एनकावंटर माय this particular brother, I encounter this particular sister, I encounter this particular preacher, I encounter this particular man of God, I encounter the devil, I encounter an angel, I encounter the Holy Spirit. Encounter म्हणजे कितें ओळखून घेवप इज. आनी बरें तुमी सजमले ना कितें सांगूंक सोदता तें मागीर या या आमच्यान या. वय वय. जेजूक मागीर आमच्यान सोदतात त्या उतराची सजमणी घेवंक जाता पण त्या दिसा
सावलूचो एनकाउंटर जालो कोणा बरोबर? जेजू 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 बरोबर. 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 जेन्ना एका मनशांचो एनकाउंटर जाता जेजू बरोबर, तो जेजू काय मागचो ना. आमेन. बिकॉज आयकतात म्हज्या भयणीनो? वय द वय डे अ वय पर्सन एनकाउंटर्स जीसस, he will not ask him for anything. साहेबा म्हाका पासपोर्ट दी, साहेबा म्हजे काजरी जिवीत सारकें ना तें मातशें घट कर, साहेबा म्हाका भुरगीं दी, साहेबा म्हाका दुडू दी, साहेबा म्हाका तें बाट म्हज्या बाटाचें सगळें तें कोटान हा ते सगळीं झगडीं जाली आनी ते म्हाका मातशें कितें कर, म्हजें कितें कर, म्हजे सगळे त्रास पयस कर, म्हाका शांती दी, म्हाका कितें बरें कर म्हज्या जिवितान. जो कोण जेजूक एनकाउंटर करता तो जेजूक कांयच मागिना. तो जेजूक म्हणटा, सायबा आमेन तुका. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. म्हणटच हांवें हो प्रश्न त्या 60 आणि 5 भुरग्यांक आयज विचारलो. आयज सकाळीं Praise इतले God. दीस तांकां शिकयता, बाबा तुमी हांगा आहात, कारण हा, हें हा. आनी सकाळीं पवित्र आत्म्यान म्हाका हो पॅसेज दिलो, हो स्क्रिप्चर दिलो आनी हांव तांकां प्रश्न विचारूंक ना. हांवें म्हणलें, कितल्या जाण आयज तुमी जाणो तुमी कित्याक हांगा आहात. तुमच्यान हांगा टायमपास करूंक जाता. एक दीस गेलो, एक सुमान गेलो, म्हयनो गेलो, तुमकां हांगा जेवण मेळटा, तुमकां बरी बाज आसा न्हिदपाक, तुमकां खाण मेळटा, पिवण मेळटा, खूब लोक थिंचो दुडू दिता, खूब लोक फ्री फूड दिता. आयज हांव दनपारां गेल्लो, 1 वर जालें, कोणें जेवण हाडलें न्ही तांकां दिवपाक. बुधवाराच्या बुधवारा कोण जेवण धाडटा हॉटेलाचें नांव, ते उमेदीन रावतात भायलें जेवण खावपाक. Praise God. म्हणून Thank you, बुधवारा Jesus. दीस, केन्नाय शुक्रारा Thank दीस, you, केन्नाय Jesus. आयतारा दीस, केन्ना सोमार ना बुधवारा दीस, बुधवाराच्या बुधवारा कोण तरी हाडटा, कोण तरी कितें खाण हाडटा, कितें म्हणून ते उमेदीन रावतात कोण दितलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते थिंचोर हात, तांकां कसलो हुस्को पडला. अरे बाबा आमचें जेवण खी मेवतलें, आमचें खाण खी मेवतलें, आमकां बाज आसतली, हांगा पावस पडत जाल्यार आनी नोये पडत जाल्यार, माकोड येत जाल्यार, हें येत जाल्यार तांकां कसलो हुस्को आहा? ना. ना. तांकां जेवण मेवता, खाण मेवता. आनी देखून तांकां एक सोयी कशी जाल्या, थोड्यांक सोयी जाल्या. पूण हे 3-4 फावटी हे सुमार 2 म्हयन्यांनी जेन्ना वेतालो तांकां सांगतालो, तुमी एका कारणा लागून आहात, कित्याक तुमी बेगीन Mm. हांगासरले भायर वचोंक जाय आनी तुमी वचोन साक्षी जावंक जाय. पूण जेन्ना आयज तांकां प्रश्न विचारलो, 60 आणि 5 दादल्या मदें सुमार 15 ओ 20, 15, 16 कितें 18 भुरगे भायर येयले आनी म्हणूंक लागले, हांवें तुका तांकां विचारलें, तुमचे मदें कोण आयज जेजूक कितें मागिनासतना तुमी आयज तयार आसात जेजूक विचारपाक, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. म्हज्या भयणीनो आयकात, हे भुरगे थंयसर त्या जाग्यार पावल्यात कित्याक तांकां त्या 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 सोयी वायट सोयींतली तांकां सुटका मेळ्ळो आनी ते परतून घरा वचोंक. थोडे तरणाटे, थोडे 2-3 वर्सां काजार जाल्यात, थोडे एकदम भुरगे 25 वर्सांचे, कोणे 30 वर्सांचो, थोडे आहात 60 वर्सांचे, थोडे आहात 50 वर्सांचे. पूण खूब भुरगे जे आहात ते सुमार 20 ते 35 वर्सांचे, सुमार म्हाका दिसता 20 ते 25 भुरगे, इतले इतले भुरगे म्हणजे जाणटे न्हय ते. आनी तांच्या मदें 10 भुरगे उबे रावले आनी ते म्हणूंक लागले, आमी आयजतान जेजूक कांय विचारचें ना, तुका म्हज्या जिवितान हांवें कितें केल्लें जाय Praise तेंच God. आमी मागतले हांव. Praise Jesus. प्रेज आनी हांव जेजू सांगता प्रेज तुमकां म्हज्या जेजू भाव भयणीनो, Thank you, Jesus. आयकात आयकात, काबार जायना. ते हांवें सगळ्यांक सांगलें, जो कोण तयार आहा ते 60 आणि 5 मदें सुमार हांवें तुमकां सांगलें 18-20 भुरगे उबे रावले. ही व्हडली मिलाद. हांवें तांकां सांगलें तुमी उबे रावत आनी सायडीक येयात. तुमचे बसत हांव मागणें कोत्ता. तुमचे बसत मागणें कोत्ता. मागीर दुसरे जे बसलेले तांकां विचारलें, म्हाका दिसता तुमी तयार नात जेजूक सांगपाक की
हांवें तुका कितें केल्लें जाय, पूण तुमी कांय मिस्टेक करिनात, तुमी तयार ना जाल्यार बरें आहा. परतून ह्या भुरग्यांक विचारलें, तुमी मिस्टेक उबे रावल्यात जाल्यार आनी तुमी नको की आतां कितली जबाबदारी तुमची आसतली, कित्याक जेजूची तुमकां भिरांत आसूंक जाय. जेजून जेजू जेजून हें तूं उतर जें शिकयता तुमकां वाचूंक जाय, 1-2 वरां मागणें करूंक जाय, तुमी उपास करूंक जाय, हें सगळें सांगीत येयलां हांव तांकां. आनी तुमी खरेपणी तयारी करूंक जाय, कित्याक हें बिश्टें न्ही. म्हणटच तुमी चुकून बिश्टे उठल्यात आनी तुमी सजमणिना जाल्यार तुमच्यान परतून बसोंक जाता. हांवें म्हाका कोणाक फोर्स करिना. सगळे भुरगे म्हणूंक लागले, आमी चीन दिवन उबे रावले हांव. आमी Amen. चीन दिवन उबे रावले हांव. Praise आमी God. आयज जेजू पासत जियेतले हांव. आयज तान आमी जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक तयार हांव. आनी आयज तान आमचें मागणें आसतलें, जेजू म्हाका कितें आमी मागचे ना. आमी फकत मागणें करतले हांव, जेजू हांवें तुका कितें केल्लें जाय. Praise Praise God. God. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. हटकां तुज्या जेसू. भयणीनो, हांव तुमकां ही गोवायकी कित्याक दितां. खूब फाटी आमी गोवायकी दिता, जाणें ब्रादर तकली फोडटाली, कितें दुयेंस आहलें, कसली पिडा आसली, कितें म्हज्या जिवितान कसलें पासपोर्ट कमी नासली, ओ आमकां कितें म्हज्या जिवितान म्हाका 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 कितें म्हाका कितें जाय आसलें तें हांवें मागलें आनी म्हाका मेळ्ळें. ही गोवायकी Praise जावन आसा God. आमची. वय की ना? होय ब्रदर. वय की ना? पूण जाणें म्हज्या भयणीनो, असो वेळ पावला, असो वेळ पावला ह्या निमाण्या काळार, की आमी देवाक कांयच मागपाची गरज ना. देवाक आमी कांय मागपाची गरज ना. देव जाणा आमकां कसली गरज आहा ती. पूण आमचो प्रश्न जो सावलून त्या दिसा जेजूक विचारलो, ज्या ह्या 18 भुरग्यांनी न्यू क्रिएशन होमांत जे ड्रग एडिक्ट आहात, जे त्रासान आहात त्या जाग्यार, तांकां उतराची सजमण ताणें म्हणलें, तांकां विचारलें, तुमकां वसोंक जाय परतून, तुमी बिश्टे उठल्यात, तुमी सजमनान कितें करतात तें. एक एकलो म्हणूंक लागलो, आमी चीन दिवन उबे रावले हांव, आमी आमचें डिसिजन रिवर्स करचें ना. आनी जाणें म्हज्या भाव भयणीनो, ते भुरगे उबे रावले, तांकां सायडीक व्हेलें, एक एकल्याचेर हात धरून, जे म्हज्या जिवितान अभिषेक देवान केला, म्हाका एनॉयंटींग आहा, तो एनॉयंटींग त्या एक एकल्या भुरग्याचेर हांवें रिलीज केलो. Praise Praise Jesus. I God. Hallelujah. released the anointing on those 18 to 20 boys. आनी हांव सांगता तुमकां भाव Praise भयणीनो, God. आयकात, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, जेन्ना तांचेर हात धरलो, ल्हान 2 वर्सांच्या भुरग्या भाशेन थोडे जाण रडोंक लागले एका ल्हान भुरग्या भाशेन. Praise They Jesus. started crying bitterly. That anointing hit them. The Amen. anointing hit them. Praise आनी Jesus. त्या वेळार ताणें थिंचरूच उरले. हांवें मागणें केलें आनी ताका म्हणलें बसात. ते थिंचरूच उबे रावले. हाऊ मच एनॉयंटींग ऑन देअर लायफ, कित्याक ते Amen. चीन दिवन उबे रावले ना. हांव विचारता तुमकां, 60-65 भुरग्यां मदें 18 जाण मन बदलतात आनी आतां चिंतात, हांवें देवाक कितें करूंक जाय, जेजूक हांवें कितें करूंक जाय. हांवें मागपाची गरज ना, कित्याक हांव जाणा म्हजे प्रश्न देवान पयस केल्या. जे म्हजी मांग आहा, जे म्हजी गरज आहा, तो पावयता. हांवें ताका शेकीत तेन्ना बसचे आदीं ताका सांगलें. हें तें पयलें सांगूं ना. हांवें म्हणलें, भावनो आयकात, तुमी जेन्ना तो थाराव घेतलो की हांव आयजतान जेजूक विचारतलो, तूं हांवें तुका कितें केल्लें जाय, तो तुका जबाब दितलोच तुका. आनी हांव तुमकां एक बरी खबर दिवंक सोदतां, जेन्ना तो तुका सांगतलो तुवें कितें करूंक जाय तें तुवें काबार करूंक जाय, तें म्हणजे तुवें फिनीश करूंक जाय जाल्यार तुका कसलोच हुस्को घेवपाची गरज ना. तुका दुडू जाय, तुका टॅलंट जाय, तुका वेळ जाय, तुका दुसरी मनशां जाय, तुज्या टिमीन तुका काम करपाक, देव तुज्या जिवितान हें सगळें दितलो. कित्याक तूं तुजी खोशी करनाय, तूं ताजी खोशी करताय आनी ताजी जबाबदारी जाता. तुवें ताजें काम करपाक, ताणें तुका सगळें दिवपाक, तें तुका दितलो आपली खोशी काबार करपाक. Amen. 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 Amen.
Praise Jesus. Praise Jesus. ऐकतात तुमच्या बाळ भयणीनो, होय होय. Yes. खूप पाटी आम्ही म्हणता आम्ही देवाची खोशी करतले हांव. आम्ही देवाची खोशी करतले, आम्ही उतर करतले हांव. उतर म्हणजे कितें? उतर म्हणजे कितें दिसतें जेजूच्या गाणया बरो उतर फकत जेजूच्या गाणी न्हय. आमी उलयता पूण कितें उतर पाळटा? देवाचें उतर म्हणल्यार सगळी देवाची जाणवाय. स्तोत्रान कितें बरयलां, हातून मुन्नीन कितें बरयलां, शुवर्तमानान कितें बरयलां, ह्या पावलूच्या चिटींनी कितें बरयलां, हें सगळें सोलोमोनान कितें बरयलां, जॉबाचो बूक सगळें बायबल सगळें घेवन जेन्ना आमी तें सगळें घेता, द कंप्लीट कावन्सल ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड. म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा आमी देवाच्या उतरान चलता, आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. खूब जाणां म्हणटा कोणा आमी चलता, आर यू इन द वर्ड? यू आर इन द वर्ड? आतां स्टायल जाल्या दुसऱ्याक सांगपाक आय एम इन द वर्ड म्हणून. Praise तुम्ही God. समजा ना कितें सांगूं जाता. होय. म्हणजे कोण इगोर्जेक बिश्टो येता, मिसाक वेता, तेच करता, आमी म्हणटा ती अजून दे आर नॉट इन द वर्ड. पूण आमी जी म्हणटा वी आर इन द वर्ड, असो कॉलर टायट करता आमी न्ही. वी आर इन द वर्ड. Praise God. समजता तुम्ही? होय होय आर ब्रदर. यू रिअली इन द वर्ड? आयकता न्हू कितें सांगूं सोदता तें? होय ब्रदर. आमकां आमी 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 आमकांच फटयता खूब पाटी की आमी वी आर इन द वर्ड म्हणून. बट वी आर इन द वर्ड, मे बी यू आर जस्ट इन वन स्क्रिप्चर. You need to be in the complete counsel of God, in the complete word of God, in the complete counsel, म्हणजे सगळे मेळून जेन्ना आमी त्या उतरान आहात त्या उतरा प्रमाणे चलता, देन वी आर इन द वर्ड. आणि या भुरग्यांनी थाराव घेतलो की आमी आतां उतर वाचतले, हांव शिकतले हांव. आनी म्हाका सांगूंक म्हणूंक लागले, ब्रदर आमकां कितें आडकोळ आहा जाल्यार आमी बरोवन दवरतले, तूं आमचो जाबाब दितले. हांवें म्हणलें हांव हांगा येता तुमकां जाबाबूच दिवपाक, तुमच्या प्रश्नाचो जाबाब दिवपाक. तुमी तुमचें काम करात. तुमी 1-2 वरां सदांकाळ म्हणजे तुमच्या कुडीन वचोन जेजू बरोबर मागण्यांनी रावात, उतर शिकात. जितले तुमकां डावट येतात तें बरें, कित्याक तुमी शिकोंक सोदतात. आनी कसलो दुबाव आसत जाल्यार हांव येता बुधवाराच्या बुधवारा तुमचे बरोबर बसोन तुमचे सगळे डावट करता. आनी बाकीचे भुरगे आयकतात. आनी वेच्या आदीं जे उबे रावंक नासले ते म्हणटात, ब्रदर फुडल्या सुमारान आमी उबे रावतले, आमचे पासतूय मागणी कर. आमी चिंतलां की आमी आतां जे विचारतले हांव, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज जेजू गॉड. कारना. Jesu karka. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, हांव ही गोवायकी कित्याक दितां? कित्याक Praise दितां? God. ते भुरगे ताणें जबाब दिलो म्हणून ना. ज्या भाशेन सावलून तो प्रश्न जेजूक विचारलो, हांवें तुका कितें जालें, आनी जेजून ताचें नांव बदल्लें, सावलूक पावलू केलो. तेच भाशेन ह्या भुरग्यांनी तांकां एनकावंटर जालो जेजू बरोबर आयज. प्रेज जीसस. He हालेलुया. had an थँक यू encounter with the जीसस. Holy Spirit. प्रेज आणि लॉर्ड. जाणे म्हज्या प्रेज बाब Praise लॉर्ड. भयणीनो, God. जेन्ना ती शिकवण जाली 1.5 वरान आनी ताका उबें रावंक सांगलें, हांवें कॉमेस केलें सगळ्यांक उबें रावन टू टू रोर इन द स्पिरीट, नॉट प्रेइंग इन टंग्स. प्रेइंग इन द स्पिरीट इज तीन भाशेन तुका सांगलां. वय वय. Praying in the Spirit is 3 ways: praying in tongues, groaning in the Spirit, and roaring in the Spirit. हांवें भुरग्यांक सांगलें, रोरिंग जाणून तुमी? रोरिंग बाबा म्हणजे कितें? रोरिंग तुमी वागा मामाक केन्ना पळयला? वागाक पळयला? लायनांक पळयला? Oi. करता तो आयकला? Oi. हांवें कॉमेस केलें. झाडे म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांवें कॉमेस केलें आनी तांकां सांगलें तुमी म्हजे बरो अशें करात, हे भुरगे इतले खालते ल्हान भुरग्या भाशेन ताणें कॉमेस केलें 15 मिनटां. Praise God. सगळे भुरगे त्या व्हडल्या ताळ्यान दे स्टार्टेड रोरिंग. आनी हे रोरिंग हांवें बंद करचें म्हणलें. 1 वर जालें, म्हाका वयचें पडलें कित्याक म्हाका दुसरें काम आसलें. ते जाल्या उपरांत 2-3 भुरगे जे उबे रावंक नासले दारा कडेन येयले. ब्रादर म्हणूंक लागले,
आमकां विजन आमी विजन पळोवंक लागले म्हणूंक लागले. वी बिगॅन टू सी विजन्स. Praise God. We began to see visions. We Yes. began to have encounter. We began to start sweating. We began to have goosebumps. I म्हणलें बाबा, that was the anointing of the Holy Spirit. तांकां एनकावंटर जाला जाल्यार तुमचो एनकावंटर आयज जाला, पूण तुमकां उबे रावपाक आयज वेळ ना. पूण तुमी ज्या भाशेन हांवें मागणें केलां, रोरिंग तुमच्याच टायमार करूंक जाता. फुडल्या सुमनान जेन्ना येता, हांव नको, पवित्र आत्मा तुमकां सगळ्या 60 आनी 5 भुरग्यांक सांगतलो, दादल्यांक सांगतलो, तुमी उबे रावपाक तयार आसतले आनी तुमी म्हणटले, सायबा, हांवें तुका कितें केल्लें जाय, Praise God. हांवें तुका कितें केल्लें जाय. ते येयल्यात ताचे त्रास पयस करपाक. पूण जेन्ना तांचो एनकावंटर जाला जेजू बरोबर, तांकां आनी कसलीच गरज ना. तांकां जाय आतां जेजून तांकां कितें सांगलें तें करपाक ते तयार जाल्या. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या भयणीनो, आमचो एनकावंटर जेजू बरोबर बेगीन जावपाक गरजेचो. तुम्ही जाणा कित्याक म्हणटा तें, ज्या दिसा आमचो एनकावंटर जेजू बरोबर जाता, आमचे मागणे फकत दिनवासनीचे, आमचे मागणे फकत वाखाणणीचे, आमचे मागणे फकत ताका आर्गां दिवपाचें. आमी ताका कांयच विचारना, कित्याक जी गरज म्हाका आहा ताणें सगळी तयार पयलींच करून दवरल्या. पूण जेन्ना हांव ताका विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय, ताजें काम करपाक तो सगळें म्हाका दिता, सगळें तयार करता. म्हाका फकत हय म्हणचें पडटा. पुतलो, ओनली से येस Yes, and amen. do what the Holy Spirit tells you. तो तुजें सगळें तुजी कामां करता आनी तुका वापरता आपलें काम, आपलें सरोवणीचें काम काबार करपाक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडपाक तुका आनी म्हाका साक्षी करता. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आनी ह्या निमाण्या काळार आमकां असले एनकावंटर जावन आमी दुसऱ्यांक पावपाक एकदम गरजेचें. वेळ एकदम कमी आहा, देखून आमी हें करपाक, हें मागणें करपाक, जेजू, हांवें तुका कितें केल्लें जाय, हें ताका सांगपाक एकदम गरजेचें. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Jesus Karka. Praise God. Praise God. Great Jesus. Over to you, brother. आनी कोणाक आनी टेस्टिमनी ना दिवपाक? आसतली, शुअर आसतली. टेस्टिमनी ब्रदर, आता तो हांवें पळय सांगला न्हू, तेच भाशेन एकदां न्हू हांवें जेजूक विचारलें, हांव कितें तुका कितें जाय? म्हाका ताणें सांगलें, तुझा रे अवेक आहा, म्हणजे इतले एडुकेशन जावपाक ताणें म्हाका पॉयंट आवट केलो. लुक एट द डिसायपल, ते खंयची कोण आहले. मागीर तेंच म्हाका म्हणलें, यू ओनली से येस. I said, yes, Lord, I'm ready to do your will. The rest, I will take control. आमेन. आमेन. Praise God. Amen. Mm. जाणे म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां एक सांगता, बाय मारिया, तूं कितें म्हणटाय तें सारकें. आमी आमचो एनकावंटर केन्ना एक क्लासीन जावंक शकता. आमचो एनकावंटर केन्ना आमी बाजारान वेता, कोण आमकां मेवता, आज बडो मेवता, थिंचोर जावंक शकता. आमचो एनकावंटर आमी जेन्ना मागण्यांनी आहा जावंक शकता. वी शूड बी रेडी and open anytime to have the real encounter with Christ. तर ज्या दिसा आमचो एनकावंटर ताजे बरोबर जाता, आमचें जिवीत 270 डिग्रीज बदलता. Jesus, hallelujah. Praise God. आतां आमचे गोवायकी, आमचे टेस्टिमनी, देवान म्हज्या जिवितान कितें केलें, म्हाका कितें केलें, म्हजें कितें बरें जालें, असल्यो टेस्टिमनी आसच्यो ना. आमच्यो टेस्टिमनी, सायबा, तुवें म्हाका कितें सांगलें तें हांवें केलें,
आणि ते केल्या उपरांत कितल्या लोकांक बरें जालें, कितलो लोक देवाच्या राज्यान भितर सरलो, कितलो लोक आतां खरेपणी तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो, कितल्या जाणांचे जिवीत बदलले. म्हणजे ह्या संवसाराचो फायदो जालो जावंक ना हाचो प्रश्न न्हय, पूण तांचो एनकावंटर जावन ती एक नवी रचना जावन तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो आनी ते आतां देवाचें काम करपाक, देवाचें उतर परगडपाक, देवाचे साक्षी जावपाक, तांकां आपली गोवायकी दिवपाक हो लोक आतां तयार जाता. हालेलुया, Hallelujah. Praise. हालेलुया. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आमेन. Amen. बरें, आयज आयज हांव चिंता मातशें चड हेवी टिचींग घेवचो ना, कित्याक कालचे फावटी मातशें हेवी टिचींग आहलें, वय की ना. Praise God. कालच्या Hoy. बुधवाराक मातशें मातशें स्ट्रॉंग आहलें, वय की ना. असलें Hoy. की ना कालच्या बुधवाराक मातशें स्ट्रॉंग. कित्याक हांव Yes. परतून व्हिडिओ आयकूंक गेलो आनी तो व्हिडिओ म्हज्या युट्यूबाचेर रेकॉर्ड जालो. आमच्या बाय Praise God. मारियाच्या युट्यूबाचेर जावंक ना, कित्याक तुमचो युट्यूब चलनासलो त्या दिसा. म्हणून म्हज्या Praise Jesus. युट्यूबाचेर गेलो आनी खूब लोकांनी म्हाका प्रायवेट मेसेज धाडली, Wow. ब्रदर सामको तुवें आमकां हालयलोय त्या दिसा. Arkan Jesus. God. हांवें म्हणलें हांव कोणाक हालयना बाबा, म्हाका कापसतात ना कोणाक हालोवपाक. तुमी हाल्ल्यात जाल्यार तें पवित्र आत्म्याचें काम, तें पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें काम. म्हज्यान कोणाक खंयच्या मनशाक, तो मनीस आसा जाल्यार कोणाक हालोवंक जाता जाल्यार फकत हालोवंक जाता पवित्र आत्म्याक. हांव फकत एक इन्स्ट्रुमेंट. जेन्ना हांव उलयलो खूब जाणांक फायदो जालो त्या कालच्या बुधवाराच्या शिकवणीचो. खूब खूब फायदो जालो. पूण हांवें चिंतलें ह्या बुधवारा दीस मातशें चड जालां, मातशें मातशें मोमेंटम कमी करुया, कित्याक आतां मातशें बिल्डअप करया पडटलें. म्हणटच आयज हांव तुमकां जुआंव बातिस्ता विशीं शिकवण दिता. मातशें रिवर्स गियरान घेवया, पूण हांव उजो कमी करचो ना. ओके, उजो कमी करपाचो वेळ Praise न्ही. God. आतां उजो मातसो पालोन धरपाचो न्ही, आतां वाडोवपाचो उजो निमाण्या काळार. Arkan. ओके, Jesu Karka. Hoy, जेजू brother. कारका, Jesu Karka. जेजू कारका. म्हणटच तुमी जाणो की जेजू ह्या संवसारान येयलो तेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं कोण येयलो? जॉन द बॅप्टिस्ट. जॉन द बॅप्टिस्ट येयलो. सारकें सारकें. होय. आतां Hoy. जॉन बाप्टिस्ट व्हड जाता, जेजूय व्हड जाता आनी आतां ताचो वेळ येता ज्या देवान ताका ह्या संवसारान धाडला तें काम करूंक, वय की ना. होय. म्हणटच जॉन बातिस्ट आपलें काम करता. आतां म्हज्या भयणीनो आयकात, हांव जॉन बातिस्ता विशीं कित्याक तुमकां सांगता, कित्याक हांवें तुमकां सांगलें एलिजाच्या ओतम्यान जॉन बातिस्ता भितर कोणाचो आत्मो आहलो? Elijah. स्पिरीट ऑफ एलायजा, वय की ना. होय. तेच भाशेन निमाण्या काळार जो कोण खरेपणी देवाचें उतर शिकयतलो ताजे भितर कितें कोणाचो आत्मो आसतलो? जेसूचो. Elijah. जेजूचो. Elijah. आ Elijah. एलायजाचो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. He will come in the spirit of Elijah. हांवें तुमकां सांगलां मालाकी चॅप्टर 4. 5, 4, 4. मालाकी चॅप्टर 4 वर्स नंबर 5. 5. तुमच्यान पळोवंक जाता तो. He says, I will send the prophet Elijah. हांव एलिजा प्रॉफेटाक धाडटलो ह्या निमाण्या काळार. कित्याक धाडटलो निमाण्या काळार? कित्याक तो Refine. भुरग्यांचे काळीज आपल्या पायक आनी बायचें काळीज भुरग्यां फुडें एक करतलो. तो खूब बदलाव करतलो, तो लोकांक तयार करतलो. तो आतां जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी तांकां करतलो. प्रॉफेट एलिजा जावन आसा उज्याचो प्रवादी. जॉन बातिस्ट आहलो उज्याचो प्रवादी आनी जो कोण ह्या काळार शिकयता. हांव तुमकां एक सांगता, वायट धरी नाका, पूण हांव तुमकां एक सांगता, आयकात. खूब लोक ह्या दिसांनी देवाचें उतर परगट करता, वय की ना. होय. होय. पूण हांव तुमकां एक सांगता, ह्या काळार
कोण पवित्र आत्म्याच्या उज्यान शिकयना जाल्यार पूण जे आमी 20 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं जे आमी आमी शिकयताले हांव ते आयजून शिकयता जाल्यार तो एलायजाच्या आत्म्यान शिकयना. He is not preaching in the spirit of Elijah. Elijah is called as the prophet of the present. Elijah, John Baptist, and the spirit of Elijah will be very relevant. अशे भाशेन म्हज्यान घालूंक जाता. पळयात म्हज्या भाव भयणीनो, बरें समजा आतां मोबायल फोन येयला, हो मोबायल फोन हो रिमोट कंट्रोल. आतां कोण तो तो पोन्नो फोन आहलो घरा आनी ते मागीर ड्रिंग ड्रिंग गुणायताले ते फोन. आतां तुका मोबायल फोन आसा जाल्यार तो फोन घेवन बसोन ते ड्रिंग ड्रिंग करतले, हालो हालो असलो फोन यूज करतले. No. हांव विचारता तुमकां असलो फोन यूज करतले. ते No. सगळे जे No. पोन्ने फोन आहात ते आतां उज्यान उडयल्यात, ते सगळे भायर उडयल्यात. आतां तुका दुसरे फोन येतात, डिजिटल फोन येतात. आतां लोक घरा फोन यूज करिना, सगलो लोक आपलो मोबायलाचेर फोन आसता, वय की ना. पूण तेच भाशेन जो कोण देवाचें उतर शिकयता पूण आजून पासून ते ड्रिंग 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 ते घेवन ते इक्विपमेंट घेवन ते उतर घेवन आजून पासून शिकयता, ताका आमी कितें म्हणटा? आउटडेटेड. Yes. आउटडेटेड म्हणजे इट इज नॉट अ रेलेवंट टीचिंग इन द टायम्स. कित्याक देव आमचो मोग कोत्ता, देवान आमकां काकूत दाखयल्या, ताणें आमकां दोळ्यार दाखयल्या, आमी ताजे कुरपीन बावार्ता वरवीं आमी आमी साल्वार जाल्या. हें सगळें आमकां शिकयलां, वय की ना. Oi, brother. पूण ह्या निमाण्या काळार आमी कशे भाशेन जिवंक जाय? एक उतर आहा, कोण म्हाका सांगूंक शकता? What is the life we are called to live in these last days? Holiness. Holiness. होलिनेस, भाग्यवानपण, पवित्रपण. म्हणटच जो कोण शिकयता ह्या काळार ताका फकत एकूच थीम हा, टू टीच ऑन द स्पिरिट ऑफ होलिनेस. Praise God. Thank you, Jesus. The teaching in these last days is only one thing. आत्म्यान, जिवान, मनान आनी कुडीन चुके वेरीत जिवपाक, चुके वेरीत आपली आपले आपलो आत्मो आनी आपले मन आनी आपली कूड चुके वेरीत दवरून सांबाळून दवरपाक ही शिकोवन दिवपाक गरजेची. दॅट्स ऑल. आनी कसली शिकोवन दिवपाची गरज ना. कित्याक आमी तो टेप रेकॉर्डर गिरींग गिरींग ते आमी शिकोवपाक आमकां न्हू, पण आमचे गिरींग गिरींग जाता जाल्यार फकत लोकांक पवित्र आनी भाग्योन जिवीत जिवपाक गरजेचें ह्या काळार. देखून ह्या निमाण्या काळार आत्मो जो येतलो जो लोकांमध्ये, फकत थोड्या लोकांमध्ये, सगळ्या लोकांमध्ये जो येतलो तो येतलो आत्मो एलायजाचो, द स्पिरिट ऑफ एलायजा. कित्याक सगळ्या लोकांमध्ये जी साल्वार जाल्या, जी तयार जाल्या, हो गोइंग टू बी रेमनंट्स, तांचे भितर हो एलायजाचो आत्मो, उज्याचो आत्मो आसपाक गरजेचो. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. म्हणटच जॉन बातिस्ट आमी मातशे आमची टेप मातशी रिवर्स करूया. कित्याक आमी हो जो येयल्लो जॉन बातिस्ता ह्या एलायजाच्या आत्म्यान जावन आसा जॉन बातिस्ट, करेक्ट? Amen. होय की ना? Oi. म्हणटच जॉन बातिस्ट एलायजाच्या आत्म्यान शिकोवन दितालो, सारकें? तो कितें सांगतालो? देव इतलो मोगाळ, इतलो काकुतकार, भियेनाकात, आतां जेजू येता अशें सांगतालो? ना. ना. तो सामको उज्यान म्हणटा. तो म्हणटालो त्या सगळ्या फारिजांक, तुमी सगळे पार्रे, तुमी सगळे व्हडले सोरोप हांगा येयल्यात
तुम्ही सजमतात तुम्ही सुट्टेले म्हणून देवाचो देवाचो राग येवपाचो तुम्ही सुट्टेले म्हणून तुम्ही सजमतात अशा तिडकेन तो उलयतालो. आणि शेकी ताणें हेरोद पातशाय पासून सोडूंक ना, कित्याक हेरोद पातशाय आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले बरोबर हेरोदियासो बरोबर तो बरोबर पालासीन रावतालो. होय की ना? होय. जॉन बातिस्तान हेरोद पाशाक सोडलो ना. ना. अरे बाबा तो राजा ताका कितें म्हणीत जाल्यार तो म्हाका बोणकुडीन घाल्यार तो म्हाका जिवेशी मारीत आनी हांव त्रासान पडत. हांव ओगी रावल्यार बरो कित्याक सांगपाक गरज ताका? कित्याक सांगू ताका? तो राजा, तो कितें करूंक जाय तें करतलो. हांवें सांगलें जाल्यार तो म्हाका आयकोंक तयार आनी हांव सांगीत जाल्यार म्हाका त्रासान घालतलो. तो त्रासान घालतलो म्हणून तो ओगी रावल्लो. ना. जॉन बातिस्ट ओगी रावलो. ना. ताणें सोबे माजार सगल्या लोकां फुडें ताका सांगलें, ओ राजा हेरोद पातशाय. तो आपल्या भावाच्या बायले बरोबर संबंद धरून लिंगो करून तो घरा पालसीन हा आनी जे कोत्ता तें सारकें करिना, तो व्हडले पातक कोत्ता. आनी ही खबर पालसीन हेरोद पातशाक मेवता, हेरोदियासाक मेवता. आनी तुमी कितें समजतात? हेरोद पातशाय म्हणटला, अरे देव म्हजे कडेन उलयला ताजे वरवीं. आनी हेरोदासाक म्हणटा, बाय बाबाय तूं चल बाबा, हांव व्हडलें पातक करता, तूं घरा वच, म्हज्या भावा कडेन वच, म्हाका तुजे बरोबर संबंद दवरूं नाका, हांव चुकलां, हांव देवाचें बोगसणें मागता. अशें केलें ताणें? ना. हेरोद पातशान अशें केलें? ना. हेरोद पातशान कितें केलें? वो म्हाका कोण सांगपाक? वो कितें समजता आपूण व्हडलो शाणो? लोक ताचे कडेन वसोंक. वो कितें समजता? ताका आपले सिपाही धाडटा, ताका घट धरता आनी ताका बोणकोडीन उडयता. ताका प्रवाद्याक, त्या उज्याच्या प्रवाद्याक बोणकोडीन उडयता. आतां आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, आयकात. जेन्ना जॉन बातिस्ट खंयसर हा? खंयसर हा? बोणकोणींत हा. ताजे ताजे शीस ताका मेळटाले थंयसर बोणकोणींत. तो दोगा जाणांक आपय कोत्ता आनी जेजूची खबर सगळे कडेन गाजता. जेजू लोकांक पेकोणी दिता, कुड्ड्यांक दोळे दिता, बेऱ्यांक कान दिता, मेलेल्यांक परत जेवण करता. Oh. Praise God, brother knocked out, I think. It's raining here. Oh. Moving, roaring spirit. इंटरनेट मशीन डाऊन जाल्ले ऑफलायन गेलो. बरें आयकता तूं? आयकता? Hoy, brother. Why, brother? Why, Hoy, सगळ्यांक brother. आयकता? why, brother? Hoy. जेजू घालना. म्हणटच जेन्ना जुआन बातिस्ट बोणकुणींत हा, तो आपल्या दोगा शिसांक आपयता. कित्याक जेन्ना तो बोणकुणींत हा, जेजूचें नांव गाजता सगळे कडेन. जेजू मिलाग्री करता, मेलेल्यांक परत जेवण करता, भुकेल्यांक जेवण दिता, बेऱ्यांक कान दिता, कुड्ड्यांक दोळे दिता, अजापान मिलाग्री करता. ह्या वेळार जुआन बातिस्ट जो उज्याचो प्रवादी, ताचे कडेन वतमो आसलो एलायजाचो, तो आतां बोणकुणीन आसून कितें करता? इज कूलिंग हिज हिल्स. म्हणजे तो बोणकुणीन ताच्यान कांय करूंक जायना. तो बिश्तो बसोन हा. तो खरे म्हडी आपले दीस काडटा. सारकें? जुआन बातिस्ट बोणकुणीन दीस काडटा. सारकें? Hoy, brother. आतां आयकात म्हज्या भयणीनो,
जेन्ना जुआं बातिस्ताचे शीस ताका येवन सांगतात, तू जाणोय तो जेजू तू ताचे विशीं व्हडलो उलयतालोय, हांव कमी जातलो तो व्हड जातलो, तो व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री कोत्ता, तो खूब व्हडले कोत्ता, सगलो लोक तो तुज्या फाटल्यान येतालो ओराण्यान, तो सगलो जेजू फाटल्यान वेता, आनी जेजू कांयच अहें करूंक जायना अशें ना, तो अजाप कोत्ता. जेन्ना ही खबर जुआं बातिस्ताक मेळटा, तुमकां कितें दिसता? जुआं बातिस्त खोशी जाता की ना? ना तशीच जुआं बातिस्त खोशी जाता की ना? ताणें म्हणलेलें, हांवें सगळी म्हजी मिनिस्ट्री कमी करून हांवें सगल्या म्हज्या शिसां पासून ताजे कडेन धाडलो. आंद्रे, पेद्रू हे दोग भाव हाचे जुआं बातिस्ताचे शीस आसले, तांकां ताणें जेजू कडेन धाडले. ताणें तांकां सांगलें, हांव आतां आय मस्ट बिकम लेस, ही मस्ट बिकम मोर. म्हाका ताचे वाणो पासून नॉट ताचे वरी. वाणांक टेस्ट घालपाक म्हाका कापसतात ना. तो इतलो व्हडलो, तो तुमकां तो उज्यान, तो पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तुमकां बातीस दितलो, हांव तुमकां उदकान दितां. हें सगलें सांगून आतां जेजू सगलें आपलें काम कोत्ता. आनी जेजू आनी तो दोगूय बापूल भाव, वय की ना? वय ब्रदर. आनी जेन्ना जुआं बातिस्त ही खबर आयकता जेजू विशीं, तुमकां कितें दिसता? तो जेजू कडेन खबर धाडटा, म्हजें कितें म्हणून? ना तुवें म्हाका विसरलोय म्हणून? आतां हांवें तुका सगळें इंट्रोडक्शन दिलें, तुका सगळें लोकांक सांगलें, तूं म्हाका विसरलोय म्हणून अहें तो सांगता? दोगूय शीस जे येतात ते ताका मेळपाक जुआं बातिस्ताक, तांकां आपयता आनी तांकां म्हणटा, वोस म्हणटा, वोस आनी जेजूक विचार, जो कोण येवपाचो आसलो तो तूंच तो, ओ आमी आनी कोणाची वाट पळोवपाक जाय? आयकतात म्हज्या भयणीनो? वय ब्रदर. वो जुआं बातिस्त, जो जुआं बातिस्तान जेजूचे पवित्र आत्मो देंवन तातो पडयल्लो, ताणें सांगलेलें आपल्या शिसाक, हांव कमी जावंक जाय तो व्हड जावंक जाय, तो तुमकां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तो तुमकां बातीस दितलो. आनी जेन्ना तो बोणकोणीन आहा, तो आतां आपल्या शिसांक जेजू कडेन धाडटा आनी जेजूक विचारता, येवपाचो आसलो तो तूंच, आमी आनी कोणाची दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय? आयज म्हज्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, जुआं बातिस्तान हो प्रश्न जेजूक कित्याक विचारलो? तुमी समजता हांव कितें सांगता तें? वय जुआं ब्रदर. बातिस्तान पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता तो पडयल्लो, ताणें पवित्र आत्म्याच्या आदार म्हणलेलें, हांव कमी जावंक जाय तो व्हड जावंक जाय, ताणें तुमकां बातीस दिवंक जाय उज्याचो, हांव फकत उदकान दितां. हें सगलें म्हणून पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता तो पळोवन, आतां तो कोणकोणीन आसा तेन्ना तो आपल्या शिसांक कित्याक सांगता, वचात आनी ताका विचारात, तूंच जो हांवें सांगलेलें येता म्हणून तो तूंच तो, ओ आमी कोणा दुसऱ्यांची वाट पळोवंक जाय? अशें जुआन हो प्रश्न आपल्या शिसांक जेजूक विचारपाक कित्याक असो प्रश्न विचारलो? कोण म्हाका सांगूंक शकता? तुमी समजलें ना कितें सांगता तें? म्हजो प्रश्न तुमकां समजलो? ना ब्रदर. हो प्रश्न आमी तू पळय, जुआं बातिस्त आपल्या शिसांक सांगता, वचोन जेजूक विचारात, येवपाचो आसलो तो तूंच तो, और आमी आनी कोणा दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय? हो प्रश्न जुआं बातिस्त बोनकोणीन आसून हो जेजूक हो प्रश्न कित्याक विचारता? समजल्यात तुमी आतां? दुबाव आयलो न्ही ब्रदर ताका. कसलो दुबाव येयलो?
Brother, then top. Sorry, go ahead. Go. ना तुम्ही जबाब दियात कित्याक आमी हाचे वयर आमी शिकवण करुया आयज शिकवण दिवया कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द लास्ट डेज. हांव विचारता हो प्रश्न जुआंव बातिस्तान जेजू कित्याक विचारलो येवपाचो आसलो तो आमी जो वाट पळोवन आसले हांव तो मेसाय तो तूंच तो या आमी आनी कोणा दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय कित्याक कित्याक सगळे डिसेबल बट त्याचे लोक बट त्याच्या फाटल्यान जेजू फाटल्यान वेताले न्हू. ना ना डिसायपल्सांक कळपाक लागून की जेजू जेजू हे म्हणून तो मसाया म्हणून. ना तो बंदकोणीतून म्हणजे तेगे कडेन एक्सपेक्टेशन आसलें जेजू तेका सोडयतो म्हूण कितें आनी लावी कितें बंदकोणीचो म्हणटाय शास्त्र तूं म्हाका आयकोंक समजना कितें म्हणटाय तूं तो म्हणजे येता एक्सपेक्ट करतालो की जेजू तेका सोडयतलो तो तेजे नांव करपाक. करेक्ट ओके ओके. करेक्ट करेक्ट तो सजमतालो की आतां जेजू इतली व्हडली कामां कोत्ता इतली अजापां कोत्ता ताज्यान म्हाका सोडूंक जायना ताज्यान म्हाका भायर काडूंक जायना तो मेलेल्यांक पुनूच जिवन कोत्ता तो इतल्यो मिलाग्री कोत्ता हांव आतां फोणकोण हांवें कितें वायट केलां हांवें हांवें फकत सोत तें सांगूंक जाय तें राजाक सांगलां हांवें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें तें हांव 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 खरें सोत सांगता हांवें कोणाक फोटी मारूंक ना हांवें कोणाक दुमाळो दिवंक ना हांवें कोणाचें फोटींगपण करूंक ना हांवें फकत देवाचें उतर परवड केलां आनी जें हांवें राजाक पासून सांगूंक जाय आसलें तें सोत सांगलां हांवें कितें वायट केलां आनी हांव सगळें बरें करून हो जेजू जो म्हणटा मेसाया सगळीं भायर अजापां मिलाग्री कोत्ता तो म्हाका विसरलो तो म्हाका विसरलो ताजे विशीं हांवें सगल्या लोकांक सांगलें तुमी ताजी तयारी करा आतां जेन्ना हांव बोणकोणी ना तो म्हजी खबर करिना तो म्हाका पळोवपाक येना तो म्हाका भायर काडिना आनी हांव हांगा बोणकोणीन बिश्तो पडला म्हणटच हें जाल्या उपरांत जुआंव बातिस्ताक ओकमान जालो आयकता तुमच्या भयणीनो जुआंव बातिस्ताक ओकमान जालो मीन्स जॉन द बॅप्टिस्ट वॉज इंग्लिशीन सांगात यूज द रायट वर्ड जॉन द बॅप्टिस्ट वॉज burning with anger. Offended. offended very good John the Baptist was offended at Jesus ऐकता तुमच्या भयणीनो जुआंव बातिस्ट सगळें जें ताणें आजून पासून काम केल्लें ताणें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून आपलें प्रवासन केल्लें ताणें हेरोद पाचाक सोत सांगलेलें जें करूंक जाय आसलें ताणें केलें पूण जेन्ना जेजू ताच्या आदाराक येवंक ना ताका बोणकुणींतलो भायर काडूंक ना होच जुआंव बातिस्ट जेजूचेर ओकमान केलो म्हणजे ताका ताणें ओकमान घेतलो जेजूचो ही वॉज ऑफेंडेड एट जीजस हांव तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदता ह्या वेळार ह्या निमाण्या काळार आयकात 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 पवित्र आत्मा कितें शिकोवंक सोदता ह्या निमाण्या काळार खूब जाणां इगोर्जेक वेतेलीं देवाचें उतर आयकतलीं मागणें करतलीं but they will be offended at the Lord. They will be offended with the Lord. They will be upset with God. हे काम माझे तुवें कित्याक करूंक नाय हे म्हाका कित्याक दिवंक नाय हे कित्याक हांव सोंसतां हे कित्याक तुवें अशें केलें तुवें अशें कितें केलें हें कित्याक जालें हो कित्याक मेलो हें कित्याक म्हाका जावंक ना हें कित्याक तुवें करूंक नाय इतलीं वर्सां हांव तुजें उतर आयकोंक येता आनी तुवें म्हाका सोडलोय म्हाका तुय नाका तुजें उतरूय नाका म्हाका इग्रोज नाका म्हजो भावार्थ आतां म्हाका म्हजो भावार्थ म्हाका नाकाच
तूंय नाका आणि कोणूय नाका म्हाका. सोजमल्यात हांव कितें सांगता तें सोजमल्यात तुमी निमाण्या काळार अशें घडटलें. पीपल वील बी अनग्रेटफूल. People will be offended. The biggest sin, व्हडलें पातक जें ह्या निमाण्या काळार आसतलें will be the sin of offense. We will be offended with people, will be offended with God. आयकतात म्हज्या भयणीनो? The spirit of offense ह्या निमाण्या काळार जो कोण बरे भाशेन चलतालो, तांचें जिवीत बरें चलतालें, देवाचें उतर आयकोंक येतालीं, पूण ह्या निमाण्या काळार सैतान तांच्या जिवितान हाडटलो ओत्मो ताचो ऑफ ऑफेन्स, ओकमानाचो ओचमो हाडटलो. आनी एक पाटी हो ओकमानाचो ओचमो येयलो, हांव तुमकां सांगता, सैतान ताचें निसणपण करून उडयतलो. They will be destroyed in the last days. जुआंव बातिस्तान आख्खें जिवीतभर देवाची खोशी केली, वय की ना? हांव विचारता तुमकां, ताणें आपली देवाची खोशी होय केली की ब्रदर. ना? सगळें जें शिकोवंक जाय आसलें तें सारकें परफेक्ट शिकयलें. ओरोण्यान ताणें सगळ्या लोकांक तांचें मन बदल्लें. फारिजियांक, लोकांक, सिपायांक तुमी वाचशात जाल्यार सगळें बरें केलें. पूण जाणें कितें जालें तें? जेन्ना ताच्या जिवितांत धुमाळो येयलो, ऑफेन्स येयलें, तो जेजूचेर पासून आड गेलो. आतां हांव तुमकां आमी स्क्रिप्चरा कडेन वचया. स्क्रिप्चरा कडेन वचया. जुआंचो म्हाका दिसता जॉन चॅप्टर 1 वर्स 20. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 20 हांव नका चॅक करुया. वाचूया. या I'll read. तेन्ना तांणी उक्तेपणीन सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी तांणी ताका म्हणलें, कितें तर तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. I'll read further. बरें 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 पुरो. Yeah. पूण तो जाणो आसलो की जें एलायजा प्रॉफेटान बरयलेलें तो आवाज तो जावन आसलो, वय की ना? म्हणजे तो आपली जबाबदारी कितें आहा ती तो जाणो आसलो. सारकें? सारकें. वय की ना? हय. बरें. आतां आमी आतां लुकाचो दुसरो विस्वोर वड 20. लूक चॅप्टर 2 वर्स 20. हांव नाका मातसो चॅक करुया. आयज म्हजो स्क्रिप्चर हांवें दवरूंक ना. गो नेटी. या. आनी आपणाक सांगलेलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयलेल्या उपरांत देवाक महिमा दिली आनी ताची वाखाणणी करीत गवळी परत आयले. ना ना आमी कितें वता? लुकाचो दुसरो विस्वोर न्ही.
लूक लूक लुकाचो दुसरो विसवोर ओड 20. Flavi, who's putting? Luke Luke chapter 2. 2, verse 20. ना सॉरी Yeah, एक मिनिट same. हा एक मिनिट लुकाचो 7वो विसवोर लुकाचो 7वो Luke 7, not Luke 1, Luke 7. Luke Okay, 7 verse okay. 20 7. onwards. 7, verse 20. Okay. Luke chapter Luke 20. chapter 7. Go Okay. by Nettie. Yeah. त्या मनशांनी येऊन म्हणले, येऊनचो आसा तो तूंच वो आनी आमी दुसऱ्या कोणाची वाट पळोवची अशें विचारूंक जुआंव बातिस्तान आमकां तुजेशी धाडल्यात. त्याच वेळार म्हणटोस जुआंव बातिस्तान आपल्या दोगा शिष्यांक आपयले आनी तांकां सांगलें वसात आनी जेजूको प्रश्न विचार, येवपाचो आसा तो तूंच ओ आमी कितें दुसऱ्या कोणाची आमी आनी कोणाची वाट पळोवंक आसूंक जाय की वय की ना. बरें फुडें वाचया. 21. अशें विचारून जुआंव बातिस्तान आमकां तुजेशीं धाडल्यात. त्याच वेळार ताणें सोबार जाणांक पिडे रोगतांतली उपोद्यांतली आनी वायट आत्म्याच्या हातांतली सोडयली आनी जाणट्या कुड्यांकूय नदर दिली. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआंवाक सांगात. कुड्डीं नव्यान पळोवंक लागतात, तोंटी चलोवंक लागतात, कोडकारांक नितोळ जातात, बेरी नव्यान आयकतात, मेली मनशां जिवंत जातात, गरिबांक शुभ वर्तमान परगट जाता. आनी म्हजे विशीं जांचो बावाट हालो ना तीं मनशां बागी. आनी जेजूक जुआंवाचे आर्गां. ओके पुरो थँक्यू बाय नाटी. जेजूक आर्गां म्हणटो जेन्ना ते जुआंव बातिस्ताचे शिस जेजू कडेन येतात, जेजू तांचे कडेन कितें उलयता, तांकां कितें जबाब दिता, कांय जबाब दिना, तांचे कडेन उलयना. पूण त्या वेळार तो कितें कोत्ता 21 वड कितें म्हणटा, त्या वेळार जेजून खूब जाणां जी बरी नासली तांकां बरी केली, संवसार काडले. जो लोक कुड्डो आसलो तांकां कितें केलें, नदर दिली. सगल्यो मिलाग्री जुआंव बातिस्ताच्या शिसां फुडें ही सगळी ओजामां केली, वय की ना. ताणें जेन्ना ते शीस येयले, तूंच तो येवपाचो, ताणें म्हणूंक ना वय हांवच तो वचून सांग. ताणें कांय अशें म्हणूंक ना. ताणें फकत त्या वेळार त्या दोगां शिसांच्या फुडें जो कोण बरो नासलो, जो कोण बेरो आसलो, जो कोण कुड्डो आसलो, तांचे मदें देंवचार आसले, तांच्या फुडें ताणें ही सगल्यो मिलाग्री आनी ओजाबां केली, वय की ना. ताणें आपल्या तोंडान कांय उतरां उलोवंक ना. ताणें आपल्या कोन्यांनी तांकां दाखयलें तो कितें कोत्ता तो. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत 22 वड कितें म्हणटा, 22 वड वाचुया. आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयलां आनी आयकलां तें वचून जुआंवाक सांगात. कुड्डीं नव्यान पळोवंक लागतात, तोंटी चलोवंक लागतात, कोडकारां नितोळ जातात, बेरी नव्यान आयकतात, मेली मनशां जिवंत जातात, गरिबांक शुभ वर्तमानान परगट जाता. सारकें. आतां हे सगळें जे ताणें पळयलां तें सांगता तांकां, आनी तो म्हणटा तुमी फकत वचोन जुआंव बातिस्ताक तुमी कितें पळयलां तें वचोन सांगात. प्रश्न कितें आसलो जुआंव बातिस्ताचो, तूंच तो येवपाचो आसाय तो
आमी आनी कोणाची वाट पडपाची आसूंक जाय, आमी कोणाची वाट पळोवंक जाय. जेजू ताचो जबाब दिना, तो कोन्यांनी दाखयता कशे भाशेन हे सगळी अजाबां आनी मिलाग्री करून आतां तो जोआन बातिस्ताच्या शिसांक वचोन सांगता आनी म्हणटा वचात आनी जोआन बातिस्ताक हे कितें तुमी पळयलां तें वचोन सांगात. सारकें? सारकें. हांव विचारतां, जेन्ना कोण असलो प्रश्न विचारता आनी जेजू ताका भलतोच जबाब दिता, हाचें कारण कित्याक असो जबाब दिता तो? जोआन बातिस्ताक जाय, तुम्ही जाणो जावंक जाय, जोआन बातिस्ताचो प्रश्न तो अजाबां कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता, हें सगळें कोत्ता, तो लोकांक कोत्ता. ताका कितें जावंक जाय, ताका कसलो जबाब जाय? अरे जेजून जेन्ना प्रश्न विचारला, अरे तुम्ही जोआन बातिस्ता कडेन, अरे पळय हांव कितलो कामान बुडलां, हांव जोआन बातिस्ताक विसरलो, हांव तुमचे बरी मातसो येता, ताका बोनकुडींतलो भायर काडटा, असो तो जबाब चिंतालो वय की ना? जोआन बातिस्त कसलो जबाब चिंतालो की जेजू म्हणटालो, अरे हांवें ताका धाडला विचारपाक, तूं येतो, तूंच तो येवपाचो आय. जेजू म्हणटा, अरे सायबा तुमी जोआन बातिस्ता कडून येयल्यात, तो बोनकुडींत आहा, मातशें 5 मिनटां रावता, हें मातशें काम कोत्ता आनी तुमचे बरोबर येता. आमी आमच्या जोआन बातिस्ताक बोनकुडींतलो भायर काडला, एक मिलाप करया, ताका सामको नाच करया थंय चल्लो. असलो जबाब जोआन बातिस्त आयकूंक तयार जाल्लो की ना? हांव विचारता तुमकां, असलो होय ब्रदर. जबाब जेजू कडसून आयकोपाक तो आयकूंक सोदतालो की ना? पूण जेजून ताका भलतोच जबाब दिलो. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, असलो जबाब जेजून जोआन बातिस्ताक कित्याक दिलो? ते आपणाचेर भावार्थ दवरलो जाय आसलोलें न्हू ब्रदर? कित्याक असो भावार्थ दवरलो बायनेटी? एक कारण आसता. जेन्ना आमी देवाक एक प्रश्न विचारता, आमकां त्या प्रश्नाचो जबाब जाय, वय की ना? पूण ब्रदर. आमकां तो जबाब मेळचे सुवातेक आमकां दुसरोच जबाब मेळटा. बरें, इंग्लिशीन सांगता. मेनी टायम वी आस्क गॉड अ क्वेश्चन, वी मेक अ प्रेयर फॉर समथींग, but we get a different answer, not the answer we are looking for. समजल्यात तुम्ही हांव कितें सांगता तें? जोआन बातिस्तान प्रश्न विचारलो, पूण ताका जो प्रश्नाचो जबाब मेळोंक जाय आसलो, तो प्रश्नाचो जबाब मेळोंक ना. जेजून फकत मिलाग्री केल्यो, सगळीं अजाबां केलीं आनी सांगलें ताच्या शिसांक जोआन बातिस्ताक, वच आनी जोआन बातिस्ताक सांग तुमी कितें पळयलां तें. आनी त्या 23 वडीन कितें म्हणटा? 23 वडे इम्पॉर्टंट. तांकां कितें आनीक सांगता 23 वडीन कितें म्हणटा? आनी म्हजे विशीं जांचो भावार्थ हालो ना ती मनशां पागी. म्हणटच कोण बागी? जो देवाचेर दुबाव दवरिना. प्रेज गॉड. जो देवाचेर दुबाव दवरिना, देव बरो म्हणून ताचेर दुबाव दवरिना. तुजे त्रास, तुजी परिस्थिती इतली वायट जाल्या, तुका दिसता देव आतां तुका विसरला? हांव विचारता तुमकां भयणी, हांव प्रश्न विचारता तुका, तुजी परिस्थिती इतली वायट जाल्या, कोण तुज्या जिवितान मरपाचो आहा, तुज्या जिवितान कितें तरी एकदम व्हडली आडखड येयल्या, तुका दिसता देवान तुका सोडला? ना. देव आमकां केन्ना सोडटा? ना, केन्नाच. म्हणटच त्या वेळार आमकां कोणाची गरज? भावार्थाची गरज. भावार्थाची गरज. व्हेरी गुड, थँक्यू बायबल नटी. म्हणटच त्या वेळार म्हजो भावार्थ हालोच जाल्यार आनी कितें वायट जायत जाल्यार म्हज्यान देवाक शिणूंक जाता? ना. जेन्ना जेजून कोणाक बरो केलो, ताणें तांकां केन्ना सांगलें हांवें तुका बरो केलो? ताणें म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका बरो केला?
वय की ना वय ब्रदर. वय की ना वय म्हणजे ब्रदर. देवा कडसून म्हाका कितें जाय brother, म्हजी praise. परिस्थिती कितली वायट आसूं इवन इफ माय सिच्युएशन इज डेड Praise म्हजे God. कडेन भावाडटा जाल्यार म्हज्या मेलेल्या सिच्युएशनाक देव जीव दिवंक शकता बाय फेथ भावाडटा वरवीं. Praise God. ह्या निमाण्या काळार म्हज्या भाव भयणीनो जी परिस्थिती आमच्या जिवितान येवपाची हा हांव तुमकां पयलेंच सांगता तुमकां पयली शिरकाणी दिता ह्या निमाण्या काळार तूं कितलो देवाच्या उतरान आसूं वी आर इन द वर्ल्ड पोत्तून म्हणटा मातशें नाटक करून म्हणटा वी आर इन द वर्ल्ड हाऊ मच यू आर इन द वर्ल्ड will be determined not by how much you know, but how much of faith you have. Not how much of word you know, how much of faith you have, how much the word has become flesh in you. तूं कोणाक सांगिनाका आय एम इन द वर्ड हांव बुधवारा दीस तें उतर बुधवारा दीस देवाचें उतर आयकता हांव सोमारा दीस शिकयता हांव हांगा वेता परगट कोत्ता हांव देवाच्या उतरान हांव देवा आय एम इन द वर्ड ऑफ गॉड पूण तुका फटयनाका डोंट फूल युअरसेल्फ डोंट बी डिसीव्ड कित्याक म्हज्या भयणीनो तूं जो भावार्थ या काळार हालूंक शकता जेन्ना जॉन बातिस्ट बोणकोणीन आसलो हो जो मनीस देवाचें उतर परगट कोत्तालो हो दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दितालो बोणकोणीन आसलो तेन्ना ताजो भावार्थ हाल्लो. Praise God. ताजो Jesus. भावार्थ हाल्लो म्हणटोच आतां जेजू ताका फकत जाबाब दिवचे सोतेक आनी ताका सांगपाक वय हांव तो बरें प्रश्न कितें तूं तो आमी दुसऱ्याची वाट जेजून म्हणून जाबाब दिवंक जाताली ताका की वय हांवच तो आनी कोणाची वाट पळोवपाक ना चड धाडा चड जाबाब हो दियात जॉन बातिस्ताक पूण जेजून कितें केलें अजाबा मिलाग्री केली सगळे मिलाग्री केल्यो अजाबा केले आनी सांगलें जॉन बातिस्ताच्या शिसांक वस आनी ताका सांग तुमी कितें तुमच्या दोळ्यांनी पळयलां तें. म्हजो प्रश्न तुमकां हो जाबाब जेजून ताका कित्याक दिलो तुमी म्हणटल्यार ताजो भावार्थ ताका दिवपाक पूण ताजो भावार्थ हारलोलो तो ताका असलो जाबाब ताका कितें ताका कसलो फायदो जातलो हो जाबाब दिवन जॉन बातिस्ताक कितें फायदो जातलो आसलो तुमी समजतात म्हज्या भयणीनो हांव कितें सांगूंक सोदता तें हांव आय एम ट्रायंग टू रीच समवेर म्हणटोच जॉन बातिस्ताचो प्रश्न तूंच तो आमी कोणाची वाट पळोवंक जाय पूण ताका तो जबाब नाका की वय हांव तोच तो ताका जाय की जेजून म्हणूंक तांकां अरे हो बोणकोणींत हांव कामान बुडलो इतलो बिजी जालो हांगा शिकयता थंय शिकयता ही जॉब अजाबा कोता मिलाग्री कोता म्हाका मागणें करच्या म्हज्या बापाशी आनी हांव म्हज्या बापूल भावाक इतलो ताका हांवें सांगलेलें आजून पासून हो म्हजो बापूल भाव तो त्रासाना ताका पावूंक नाका म्हाका मातशें रावात हांव तुमचे बरोबर आनी तो चिंतालो की जेन्ना ते दोग येतले तो दोगूच जेवचे ना तांचे बरोबर जेजू येतलो आनी ताका भायर काडटलो वय की ना वय ब्रदर. पूण कितें घडटा जेजू बोलतेंच कोत्ता जेजू अजाबा मिलायरी करून तांकां वचोन म्हणटा वचोन सांगात ताका जेजून असो जाबाब आनी असो ताका सांगपाक अशें कित्याक सांगलें कोण म्हाका सांगूंक शकता आयजाचे वयर आमी शिकवणी करुया पवित्र आत्मा आमकां कितें शिकोवंक सोदता आयज कित्याक जॉन बातिस्तान आमी जेजून ताच्या शिसांक अशें सांगलें जॉन बातिस्ताक सांगपाक कित्याक कोण म्हाका सांगूंक शकता
बरें, हांव तुमकां सांगता. तयार आहात तुम्ही? होय. प्रथा जुआन बातिस्त देवाचें उतर जाणो आसलो. तो जाणो आसलो की जेन्ना मेसाय येतलो, जो जो प्रश्न ताणें विचारलो, तो ह्यो सगळीं अजाबां आनी मिलाग्री कोत्तलो म्हणून तो जाणो आसलो. कित्याक इजायास प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसलें. आनी ह्यो जें बरयलेलें आसता तोरान, देवाच्या उतरान बरयलें, हें जुआन बातिस्त बरे भाशेन जाणो आसलो. कित्याक तो देवाचें उतर बरे भाशेन शिकलोलो. ताजें काम फकत शिकपाक देवाचें उतर. ताजें शिकोन आनी ती सोजमणी की तो आवाज तो हें ताका पवित्र आत्मा सांगता. कित्याक जो कोण उतर शिकता, देव ताका पवित्र आत्मा ताका शिकयता. सारकें? म्हणटोच जुआन बातिस्त जाणो आसलो देवाच्या उतरान मेसाया विशीं, जेजू विशीं कितें बरयलेलें तें. हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां आयज. पोन्न्या कोरारान Isaiah chapter 35 verses 3 to 6. इसायास प्रवादाच्या 35वी वोड, आ विस्वर 35 वोड 3 ते 6 पर्यंत कोणाक वाचूंक जाता? Isaiah. घालपा Chapter जावपा ना ब्रदर, 35. वाचपा जाता. या 35. I think it is 35. Isaiah 35 verses 3 to 6. 35, 3 to 6. सगळे थोकलोले हात घोट करात. कोटकोट्टली दोंपरां धीर करात. बिवट्या काळजांक सांगात, धीर घेयात, भियो नाकात. पळयात, हो आसा तुमचो देव. सूत घेवंक आनी नीत करूंक दिवंक देव येता. तो आपुणूच तुमकां सोडोवंक येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंठे उडकी मारूंक लागतले. मोन्याच्यो जिबो आनंदान गायतल्यो. कित्याक अरण्यान उदक व्हांवतले, पाड जाल्ल्या गांवांत जोरी फुट्टल्यो. खोड्डे जमनीचे तोळे जातले आनी सुके भुमींतल्यो फुटलेल्यो उदकाच्यो जोरी. कोले तिकाण करून आसले त्यो धोली लोवयांनी आनी झिलकुटांनी दाटायेन भरून येतल्यो. तेवटेन एक राजमार्ग वेतलो. पवित्र वाट म्हूण ताका नांव पडटलें. अपवित्र लोकांक ते वाटेन वचूंक मेळचें ना. जाणवाय नासलेलीं मनशां थंय भोंवची नात. थंय शींव आनी आसचेच नात. सावजां म्हणल्यार थंय पांय घालची नात. Up to सोडवून 6. Up मेळ्ळोलीं to verse मनशां. 6. Up to verse 6. Yeah, बस up to 6. Up to 6. Yeah, okay, yeah. बरें, बरें. हांव आतां तुमकां सगळ्यांक प्रश्न विचारूंक सोदतां. जें इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें जुआन बातिस्त जाणो आसलो? जाणो आसलो. होय. जाणो आसलो न्ही? जाल्यार तो उतर शिकलोलो. म्हणून जेन्ना तो प्रश्न विचारता, जेजू ताका ताच्या भावना वरवीं जबाब दिता वा ताका देवाचें उतर दाखयता? देवाचें उतर. म्हणटच जुआन बातिस्त देवाचें उतर जाणो आसलो. पूण जेन्ना तो त्रासान पडलेलो, तो आतां ताच्या भावना वरवीं चलतालो. ही वॉज ऑपरेटिंग ऑन हीज फ्लेश. ही वॉज ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन इमोशन्स. ही वॉज ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स. करेक्ट? आनी जेजू ताका देवाचें उतर दाखयता. जेजू ताका भावार्थान हाडटा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो, जेन्ना जेन्ना कोण त्रासान हा, तांच्या जिवितांत कसलीच आडखोड आसता, आमी तांच्या घरा वेता, कोण मेलोलो आहा, तांकां तांच्या जिवितांत कसलें कमी आहा, कोण तरी बरो ना, तांची सावूत पिड्यार जाल्या,
आमी कितें घेवन वेता? आमी दोदोल घेवन वेता, आमी बिबीक घेवन वेता. डोंट वरी रे, देव हा रे, मागणे कोत्ता तुजे पासत, मातशें दोदोल खा, मातशी न्हीद घे, मातसो प्रायर वच, मातशें म्युजीक आयक. टायम इज अ हिलर अशें आमी सांगता की ना? हांव विचारता तुका, आमी अशें सांगता की ना? आमी घडोय असल्या जाता. लोकांक आमी कसले कावन्सिलींग दिता? Do we refer them back to the word of God, or do we counsel people based on sentiments, based on emotions, based of the flesh? कशे भाशेन आमी तांकां कावन्सल करता? देवाच्या उतरावर प्रमाणे और आमच्या भावना प्रमाणे? आनी ती मागीर रडटात आनी आमी तिचो रडोंक कमेस करता. आमी रडलीं, ती रडलीं, आनी रडल्या उपरांत घरा येता. आमी तांचे बरोबर रडल्या म्हणून आमकांय बरी सावूत दिसता, बरी दिसता. वय की ना? हांव विचारता तुमकां, तुमी हे क्लासीन आहात म्हणून हांव तुमकां हो प्रश्न विचारता. जेन्ना कोण त्रासान आहा, कोणाच्या जिवितान सारकें सारकें ना, तांच्या जिवितान कसलो दुमाडो येयला, ती कोण बोणकोणींत आहात, तांच्या जिवितान कसली आडखोड येयल्या, आनी कोण थंयसर जो भावार्थान आहा तांच्या घरा येता, तो तांकां संवसाराच्या लोकां भाशेन तांचे कडेन उलयना, तो तांकां देवाचें उतर दाखयता. He talks to them the word of God. He encourages them with the word of God. ऐकतात तुमच्या बहिणीनो? होय ब्रदर. ऐकतात? होय हांव विचारता तुमकां, तुमी आयकलां हांवें कितें सांगलां तें? होय ब्रदर. ब्रदर. म्हणटच जेन्ना जुआंव बातिस्ताक ही खबर जेजू धाडटा, ताका धाडटा आनी म्हणटा अशें सांगात, तेजे उपरांत जेजू कितें म्हणटा? तेन्ना लोकांक जेजू कितें म्हणटा? वचुया आनी पळोवया लुकाचो 2रो विसवोर वोड 24. 23 पर्यंत जेजू फकत हें सगळें केलें जुआंव बातिस्ताच्या दोगा शिसांक सांगपाक, आनी वचोन जुआंव बातिस्ताक सांगपाक. जेन्ना ते जेजू जुआंव बातिस्ताचे शीस गेले, ते तांचे धाडलेले ते गेले, आतां जेजू जुआंव बातिस्ता विशीं उलोवंक लागलो. आतां आयकात, 24वी वड वाचुया. 24. 24. ओके. मोइजेसाचे समृद्धी प्रमाणे तांची ना 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 ओके नो नो नो, एक मिनिट. लुकाचो 7वो विसवोर, सॉरी दुसरो न्ही, 7. सॉरी. लुकाचो 7वो विसवोर वोड 24. आमी 23वी वड पर्यंत वाचली न्ही. लुकाचो 7वो विसवोर वोड 23 पर्यंत. आतां 24वी वड वाचुया. लुकाचो 7वो विसवोर. सॉरी. आणि जुआंवाचे निरोपी गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुआंवा विशीं म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हणटच आयकाय. जेन्ना जुआंचे निरोपी म्हणजे जे साक्षी आहले वा शीस आहले ते गेले उपरांत तो आतां लोकांक जुआंव बातिस्ता विशीं उलयता. सारकें? वाचुया. आणि जुआंवाचे निरोपी गेल्या उपरांत जेजू लोकांक जुआंवा विशीं म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण अरण्यांत पळोवंक गेल्यांत? वाऱ्यान हालता दोलता तसली एक भेट? ना तर कितें म्हूण तुमी पळोवंक गेल्यांत? नाजूक मोव वस्त्रां न्हेसलोलो मनीस? ना, व्हड मोलाची वस्त्रां न्हेसलोलो मनीस? ना. आणि दोबाज्यान जियेतात ती राजवाड्यांनी आसात म्हूण तुमी जाणोत. म्हणटच तुमी कितें म्हूण पळोवंक गेल्यांत? एका प्रवाद्याक? होय, आनी तो एका प्रवाद्या परस व्हरतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. हो पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुतांक धाडटां, आनी तो तुजी वाट
तुजे फुडें तयार करतलो अशें जाचे विशीं मीटिंग पवित्र येलो हा तो घाल. बरयलेलें आसा तो होच तो. तुमकां आनीक एक सांगता, बायलांक जाल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर जुआंव बातिस्ता परस व्हड कोण ना. तरी पूण देवाच्या राज्यांत जी कोण सगल्या परस ल्हान ती ताचेवन व्हड. जेजू ताचे कारगां जेजू जेजू कारगां पुरो 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 थँक्यू बाय नटी बाय. प्रेज गॉड. म्हणटच 28 वडीन तो आतां 24 वड ते 28 वडीन तो कितें सांगता जुआंव बातिस्ता विशीं तो लोकांक सांगता. सारकें सारकें. सारकें येस. ही सगल्यो वस्तू तो कित्याक जुआंव बातिस्ताच्या दुतां कोडे वा त्या शिसां कोडे जे येयल्ले तेंचर विचारपाक तांचे हुजीर तो अशें कित्याक उलोवंक ना. तुमी समजता हांव समजा कोणा विशीं बरें उलोवंक सोदतां. जुआंव बातिस्ताचो प्रश्न बरो प्रश्न नासलो. तो सारकोच प्रश्न नासलो. सारको आसलो की ना? सारको नासलो. इट वॉज नॉट अ गुड क्वेश्चन. इट वॉज अन क्वेश्चन ऑफ अनबिलीफ. जो कोण स्वत मानिना त्या मनशाचो जो त्रासाना ताचो म्हणजे सार्कास्टीक क्वेश्चन आसलो. तुम्ही सार्कास्टीक म्हणजे समजता कितें म्हणटात तें सार्कास्टीक. येस. हांव आतां त्रासाना तूं म्हाका घेनाय जाल्यार म्हाका सुटका दिवपाक तूंच तो आमी दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय. कोण दुसरो येतलो जाल्यार तो म्हाका सुटका दितलो आनी तूं कांय करिनाय. आनी जेजू ताच्या प्रश्नाक जबाब दिवचे सत एक मिरागरी अजामा करता आनी तांकां सांगता वच आनी जुआंव बातिस्ताक सांग. ते गेल्या उपरांत तो जुआंव बातिस्ता विशीं कितल्यो बऱ्यो वस्तू उलयतात. तो म्हणटा सगल्या बायलां मदें जो बायलांनी एका भुरग्याक जल्म दिला हाच्या परस जुआंव बातिस्ता परस कोणूच आजून पासून जल्माक येवंक ना. पूण देवाच्या राजांत जो कोण ल्हान आसा तो जुआंव बातिस्तावून व्हड. हांव विचारूंक सोदतां म्हज्या भयणीनो ही सगल्यो बऱ्यो वस्तू ज्यो म्हाका दिसता जुआंव बातिस्त आयकूंक सोदतालो जेजूच्या तोंडांतल्यान त्यो वस्तू जेजू त्या दोगा जाणांक सांगिना आनी तांकां म्हणिना. आनी ते वचोन जेवा तुजे विशीं तो कितें उलयतालो जाल्यार बऱ्यो वस्तू उलयता तुका इतलो मान दिल्लो. पूण ही उतरां जुआंव बातिस्ताक सांगिना. ते गेल्या उपरांत ही वस्तू सांगता. म्हजो प्रश्न असलें जेजू कित्याक अशें करता? म्हाका कितें बरें आयकोंक जाय तें हांवें आयकोंक जाय वय की ना? तुमी म्हजे बरोबर आहात तुमी थोकल्यात. हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. म्हाका कितें बरें आयकोंक जाय जाल्यार तें जेजून म्हाका आयकोन दिवंक जाय. ताणें म्हणूंक जाय आरे बाबा तुमी कितें सजमल्यार जुआंव बातिस्त तो बिश्तो तो असलो लोक बिश्तो तो प्रवादी म्हणून व्हडलो ताचे विशीं इतलें बरें उलयता. पूण जुआंव बातिस्त नकळो तो ताचे विशीं अशें उलयता तो. पूण जो प्रश्न जुआंव बातिस्तान जेजूक विचारला ओकमानाचो पूण जेजू तो ओकमान घेना. जेजू तो ओकमान घेना. जेजू ताचेर आड उलयना. जेजू ताचे वयर इतलें बरी वस्तू उलयता. ही टॉक्स गूड अबाउट जॉन द बॅप्टिस्ट. हांव तुमकां सगल्यांक एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. समजा तुमी कोण देवाच्या मनशा कडेन पाद्री कडेन एका प्रिचरा कडेन गेल्यान आनी ताणें तुका कितें उतरां प्रमाणें कितें सांगलें पूण तुका तो जबाब दिवना. तुका तो बावाड वाडोवपाक तुका सांगलें आनी तूं तो बावाड तुजो वाडोवपाच्या सोतेक तूं म्हणटा हांवें एक ताका प्रश्न विचारलो ताणें म्हाका बोलतोच जबाब दिलो. म्हजो प्रॉब्लम हो आहा पूण तो म्हाका मुळान कितें प्रॉब्लम आसा तो काडूंक सोदता तें सांगलां. अरे तें कित्याक सांगता? हें प्रॉब्लम म्हजें सॉल्व कर पयलें. आनी देखून हांव ताजेर ओकमान घेतां. ताजेर आड उलयतां. ताज्यो खबरो कोत्ता.
कितें शिकयता रे, कित्याक बोव मारता रे, कित्याक अशें करता रे तो. आमचे आमचे त्रास आसा ते ताजे विशीं आमकां कित्याक सांगिना. आनी सांगल्या उपरांत तुवें कितें सांगलें तें तुजेर तो मनीस आड उलयना. तो म्हणटा जाणा ही बायल हो भाव, भावार्थाचो मनीस एकदम खरो हालोनासलो मनीस, पूण तुका सांगिना, दुसऱ्यांक सांगता. कित्याक तूं ताचेर आडूय उलयलें जाल्यार तो तुजेर आड उलोवचो ना. कित्याक तो तुवें ज्या भाशेन ताचेर आड उलोवंक प्रश्न विचारलोय आनी तो तुजेर आड गेलो, जाणय जेजूची मिनिस्ट्री काबार जातली आसली. The ministry of Jesus would have collapsed. ताची मिनिस्ट्री काबार जाली. तो अपमान घेतलो आसलो जाल्यार पळय, जेजू आयिल्लो एक मनीस कहो, असो प्रश्न जोआन बातिस्तान जेजूक विचारलो, तूं जो येवपाचो आसा तो तूंच तो, वो आमी कोणाक दुसऱ्याची वाट पळोवंक जाय. ताणें पवित्र आत्मा पळयलो, ताणें सगळें पळयलें, ताणें आवाज आयकल्लो आनी आजून पासून हो प्रश्न विचारता. पूण जेजू ताज्या प्रश्नाचो अपमान घेना. देखून म्हज्या भयणीनो, ह्या काळार हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, पोत्तून सांगता, ह्या काळार आमी कोणा कडसून अपमान घेवपाक गरजेचो न्हय. वी शूड नॉट बी ऑफेंडेड. इवन इफ समबडी स्पॉयल्स युअर नेम, इवन इफ समबडी क्रिटिसायझीस यू, कोणें तुजेर वायट उलयलें आनी तुका खबर मेळ्ळी की हो भाव असो उलयतालो, ही भयण अशी उलयताली, हे तुजे विशीं उलयताले, तूं फकत तांचें बरें उलय. तूं फकत तो अपमान घेनाका. कित्याक ह्या निमाण्या काळार सैतान आमकां अपमान घेवपाक कोणा ना कोणाक धाडटलो. आनी जेन्ना तूं अपमान घेतलो, ताणें असो उलयला, ताणें अशें केलां, तो अशें म्हणटालो, आनी हें घेवन तुमी मनशात जाल्यार हांव सांगता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, हो अपमान आमी घेत जाल्यार आमी काबार जातले. वील बी फिनिश्ड. हें सगळें बरें करून इतले दीस, इतलीं वर्सां आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन एक अपमान घेतला म्हणून आमचें सगळें निसणपण जातलें. देखून ह्या निमाण्या काळार आमी कसलोच अपमान घेनासतना आमी खरेपणी जो कोण आमकां अपमान दिता, दुमाळ दितात, तांचे पासत मागोन, तांकां बरें चिंतून, तांचे पासत मागणें करून, तांकां खरेपणीन तांकां पावूंक, तांकां खरेपणीन देवाचें उतर दिवंक, जेजू कडेन तांकां सगळें बरें तांकां मागोवंक, हें आमकां गरजेचें. आनी हें आमी करीत जाल्यार खरेपणी आमी दाखयतले हांव देवाक, आमच्या जेजूक, की आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून. वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. वी डोंट टेक ऑफेन्स, बट वी विल ऑपरेट इन अनकंडिशनल लव, इन अनकंडिशनल फॉरगिवनेस. आनी आमी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून आमी आमची तयारी बरी करतले ह्या निमाण्या काळार जेजूक परतून आमी मेळपाक. आमेन. Amen. आमेन. Amen. जेजू कारता. Hallelujah. जेजू कारता. Praise, Praise God. praise God. Praise Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Janina? Praise Jesus. Praise. मोगडा बापा हाचे शिकवणींतल्यान जायतो तूं आमचे थंय उलयलाय. उदीक उलयलाय भावार्था वयर. हो भावार्थ आमचो हालो ना जावंक बापा आमकां तुवें जायती शिटकावणी दिल्याय ह्या उतरांतल्यान. आनी शिटकावणी ज्वांव बातिस्तांतल्यानूच ती तुवें आमकां उक्ती केल्याय. दाखोवंक जेजू कितलो जाणो आसलो मनशाचें मन, ताचें मन. तशेंच आमकांय तो हे वेळार शिकयता आमी कसले उतरांनी चलोवंक आनी जियोंक. दर एक-एकटाचें उतर, दर एक-एकटाचें बी ताणें आमकां शिकयल्याय तें स्वतांतल्यान. आमचें जिवीत अखंड जावं, घट जावं. पळय बापा आमी जायते वेळार आमी चुकता, पूण तें चुकोना जावंक जाल्यार बापा आमकांच आमी हे वेळार तुज्या हातांनी घालता. आमकां तूं चलय बापा, तूं चलय. कित्याक तुवें म्हटलें तुमच्यान म्हजे वेळीत कितेंच करूंक जावचें ना. वय जायना कित्याक आमकां आमी पडटा तेन्ना दुनिया तूं आमकां वयर उबारूंक मागता तुजो आदार.
हें उतर आमी बेश्टेच आयकोन न्हय, पूण हें उतर आमगे खरेंच नियाळ करून कितली बदलणी आमच्या जिवितांत येता ती आमी जाणो जावं. कितलें बदलप आमच्या जिवितांत हें उतर करून हाडटा आमकां दाखोवंक खरोच मोग बापाचो आमचे तांय. दुनियांत काम हे वेळार हे उतरा खातीर तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता हांव बापा. हें उतर आमी घेवन बसोंक, हें उतर आमकां ही जाणवाय मेळूंक कितलो पवित्र आत्म्या तूं आदार दिताय. हे तुज्या भावांतल्यान भयणींतल्यान हें उतर आमकां शिकोवंक. तें बेश्टेंच न्हू आयकपारा, पूण तें खरेंच आयकून आमी जिविताची आमची नवसरणी करूंक बापा आमकांच आमी तुका समर्पण करता दुनिया. आनी ह्या उतरा खातीर आमी काळजांतल्यान तुका आर्गां वाखाणी आनी तुका दिन वाचता. हें मागणें कोत्ता हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवान.